ह्या वर्साक पर्पल फेस्ट म्हणजे 2025चे पर्पल फेस्ट विच वॉज हॅपनिंग इन द मंथ ऑफ जानेवारी इज डिलेड अँड इट वूड हॅपन ऑन 9th August, 10th August, 11th and 12th August म्हणजे 4 दीस 9 ते 12 ऑगस्ट न्ही 9 ते 12 ऑक्टोबर ह्या दिसांनी ती जातली. आनीक हातूंत भितर आमकां जशें पयलीं जाल्लें तशें एक्सपिरियन्स झोन आसतले किंवा आमची कॉन्फरन्सीस आसतल्यो, आमच्यो गेम्स आसतल्यो, म्हणजे एथलेटीक आसतले, विविध गेम्स दिव्यांगां खातीर आसतल्यो, तातूंत भितर एक्झिबिशन्स आसतली. अँड दीस टायम आमकां युनेस्को कडल्यान हें मेळिल्लें आसा की एफिलिएशन्स आनीक इंटरनॅशनली दीस वील बी पार्टनरींग वीथ हाजेर आमी युनेस्को कडेन पार्टनरशीप करून आयज आमकां मोठ्या प्रमाणान बेस्ट ऑफ दी प्रॅक्टिसीस किंवा बेस्ट ऑफ दी इक्विपमेंट्स आनीक जे आतां इनोवेटीव आयडियाज आनी भायल्या देशांनी जे एक्ट आसात हे सगळे आमकां एका जाग्याचेर हांगा करपाक पळयतले. आमकां म्हणजे ताजेर डिस्कशन्स जातले. म्हणजे दिस इयर्स पर्पल फेस्ट इज गोईंग टू बी मोर वायब्रंट आनीक मोर मिनींगफूल आनीक आमकां बेस्ट ऑफ दी प्रॅक्टिसीस शिकपाची संदी मेळटली. ओके. एनी पर्टिक्युलर सेलिब्रिटी बीन कोणाक इन्विटेशन? आमी ह्या फावटीक अजून सेलिब्रिटीक हें कांय ना. वी वील नॉट बी स्पेंडींग ऑन सेलिब्रिटीज. कारण सेलिब्रिटी हाडले गेल्या त्या वर्साक आमी खुबशे बरे बरे सेलिब्रिटीज हाडले. इट शूड नॉट कॉस्ट अस. जर सेलिब्रिटी फ्री ऑफ कॉस्ट येतात जाल्यार वी वील गेट देम. बट देर आर सेलिब्रिटीज फ्रॉम अमॉंग्स दी दिव्यांग्स वा म्हणजे कल्चरल प्रोग्राम्स आसतले किंवा बाकीचे आसतले. दे आर विलींग टू कम अँड वी वील गेट देम. आमी तांकां अश्यो मोठ्यो फीज दिवन हाडपाचे हातूंत भितर ना. वी वॉन्ट टू curtail all these expenditures which are spent on celebrities. At the same time, we will see that we get a good celebrities who are willing to come and who are amongst the divyangs. दुसरी गजाली आमी पळयतात पार्टिसिपेशन फ्रॉम इंटरनॅशनल आमकां ज्यो स्पोर्ट्स आसतले आनीक आमची कॉन्फरन्सीस आसतले ते एक्सचेंज आमी हें करतले. खुबशे नेशन्स एक्सचेंज ऑफ देयर प्रॅक्टिसीस